मुख्य माहिती आयुक्त पदार अरविंद कुमार जाल्यार राज्य माहिती आयुक्त पदार आत्माराम बर्वे हांची नियुक्ती केल्या। माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर हांणी दोगांयच्या नियुक्तीचो आदेश जारी केला। बर्वे हांचे नियुक्तेक काँग्रेसीन खर विरोध केल्लो। बर्वे हे मुख्यमंत्र्याचे OSD म्हणून काम करतात, ताकाच लागून तांचे नियुक्तेक काँग्रेसीन विरोध केल्लो। एका राजकीय पक्षाकडेन संबंधित आशिल्ल्या मनशाक राज्य माहिती आयुक्त म्हणून कसो नेमूं येता असो प्रश्न काँग्रेसीन उपराशिल्लो। Not in the interest of the common man. RTI Act this is completely against, and he is being part of a political party also. Political party. So the president and already like Facebook वाचेर पयलो wish केल्लो. So where is the neutrality movement? They होता है chief minister, this does not suit the RTI Act, and my minute objections are already monitored on the minutes, but they man 2:1. The Subhash Shirodkar and Chief Minister has overruled me. Okay. So this is, I feel that this will be possibly challenged in the court. I think neutrality is not mandatory; it is completely against the rules. So तुम्ही कोर्टान वयतले आता? We will check legally, but I am quite sure. Okay. It will not stand in the court. Whatever stand we have to take, we will take. We will check now. Let him be appointed. आज 5 जागे ध्यान गेले. गोंयांत 2 पदां जी स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर ही 2 पदां गोंयांत भरपाची आशिल्लीं, आनी तितून अरविंद कुमार हाका स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर आत्माराम बर्वे हाका आयज नियुक्त केल्या। जाल्यार आत्माराम बर्वे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर आसा, हेचेर फाटले दिसांनी काँग्रेसीन खूब असो बोवाळ केलो, कित्याक आत्माराम बर्वेचो बॅकग्रावंड BJPक आसा, म्हणल्यार BJP पार्टीचो तो कार्यकर्ता, आनी तशेंच CMाचो प्रमोद सावंत जो आसा तेच्या कार्यकाळान तो OSD आसले कारणान तेजेर काँग्रेस पक्षान खूब असो बोवाळ केलो, कित्याक ही जी 2 पदां आसात ती पदां एक इंडिपेंडंट जे मनीस आसतात तेणी ती पदां भरपाक जाय, आनी त्या पदांचेर खंयचेच पार्टेक एफेक्टेड आशिल्लो मनीस थंय त्या पदांचेर बसोंक शकना, कित्याक ही जी पदां आसतात की हितून सगळो सरकाराचो RTI इन्फॉर्मेशन आसता, ती सगळी इन्फॉर्मेशन ह्या पोस्टांचेर ते दिवपाचें आसता। जाल्यार जेन्ना ह्या पदांचेर खंयचेय पार्टेचो जो मेंबर आसा तो समज गेलो, आनी मेन म्हणल्यार जी सरकारान जी पार्टी आसा त्या सरकार पार्टीचो समज मेंबर ह्या पदांचेर पावलो, जाल्यार ह्या पदाचो मिसयूज जावंक शकता, म्हणजे कसलीय इन्फॉर्मेशन आसा ती लोकां मेरेन सारकी पावची ना अशें काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचें म्हणणें आशिल्लें। आनीक तेका लागून हो जो आत्माराम बर्वे आसा जो CMाचो OSD आशिल्लो तेजेर तेका नियुक्त करचे पयलीं काँग्रेस पक्षान खूब असो बोवाळ केलो। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।